आमी कित्याक म्हणून दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय? कित्याक दुसरो कोण दुसरो न्हय, दुसरो म्हजेच सारको आनी आमी सगळीं जाणां जेजूच्या कुडींतले सांदे. आतां हें आमकां कशें समजतलें? आमी सगळीं जाणां आपलेपणांत रावता, पूण आमकां बावतिस्मा वरवीं जेजूच्या जिवितान आसा म्हणून ताणेन आमकां कळयलें आनी तोच आमकां सांगता इतले पाटी तुमी बोगसूंक जाय, कित्याक तो आमचे सोबे आसा आनी तो तांकां बोगशिता. आमच्यान बोगसूंक जायना, आमी तांचे पासून आमचें जिवीत वारोवंक ना, पूण आमच्यान हें करूंक जाता. जेजू सोबे रावन ती कितें म्हणटा कोत्तात तें तांकां हाजीर जावन तें जेजूच्या ताब्यान करूंक जाय. आनी जेजू आमकां मागीर कशे भाशेन तांची पातकां बोगसून तांकां सुटका दिता आनी आमकां मागीर तो ही घोटाय दिता तांकां बरें पळय तें सांगच्याक. आतां कितें सांगतले आमी तें आमी नको, पूण पयत रावता आमकां त्या वेळार ती उतरां दितलो आनी हे भाशेन तांकां समजून तांकां आनी एक चान्स दिवंक लागतलो. हे भाशेन खूब पाटी आमी चान्स दिता दुसऱ्यांक तांचें जिवीत बदलच्याक आनी खरेपणी देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारच्याक. पळयात कितें जाता पळय तें. देवान तर आमकां बक्षिल्या आनी आमी देवा सोबें जियेता जाल्यार देवा सारकें आमी जावंक जाय, दुसऱ्यांकूय आमी बोगसूंक जाय म्हणून ताणेन आमकां हें कळीत केलेलें आसा.